हांव ॲडवोकेट नार्वेकर, वॉर्ड नंबर 5चो कावन्सिलर. मी इथं पळयलां की ह्या वर्सा इनफॅक्ट डिसिल्टिंग क्रिएट जाला. त्या खातीर ऑफकोर्स पावस कांय खुबूच पडटा, नॉर्मली इतलो पडटा. सगळे डिसिल्टिंगाचें काम करप गरजेचें. मातशी उखलून व्हरोंक ना, पावस पडल्या कारणान परत सगळे घसरप. हांगा मिलन हॉटेलाच्या फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस ग्रांट केल्या. ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस ग्रांट करतना जिपी बांदता, ब्लॉक करता उदीक, जे नॅचरल ड्रेन्स जे उदीक येवपाक जाय, जे फ्लो जावपाक जाय, ती सगळे ब्लॉक करप. तशेंच हांगा आतां एक बायपास लँडमार्क हॉटेला कडेन पिकेन जुगेरान बायपास बांदतात. बायपासाच्या दोनूय सायडीक रिटेनिंग वॉल घातला, पण रिटेनिंग वॉलाच्या भायर तेंच्यांनी एक्सकवेशन केल्ली माती सगळी उडली. ही सगळी जे कलेक्टीव रिजन जे आसा कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस ग्रांट करपाचे, जितून सारकें रेग्युलेशन ना, नॅचरल रेन वॉटर ड्रेन्स जे आसात ते फ्लो ब्लॉक करतात. तितून प्लस आमचे जे रेसिडेंट्स आसा, कोण म्हापश्यान रावता ते लोक गार्बेज डंपींग करता उदकाच्या हितून गटरांनी नाल्लान. तेज्या खातीर खंय जॉयंट्स आसा, खंय टर्न जाता गटर, त्या जाग्यांचेर सगळे ब्लॉक जाता. आनी समज ते मागीर ब्लॉक जावन फुटले काय फ्लड लायक सिट्युएशन क्रिएट जाता. ह्या खातीर पयलीं म्हणजे आमचे डिसिल्टिंगाचें काम आनी सगळे रेन वॉटर ड्रेन, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, WRD, PWD, डेप्युटी कलेक्टर आनी म्युनिसिपालिटी, हे सगळ्यांनी हें काम मार्चान सुरू करपाक जाय. डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमची आसा तेंचे कांय रिव्यू जायचो केन्ना. हांव निवडून येयल्ल्या फर्स्ट टर्म सुरू जाल्या तेन्ना आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो रोल कितें आसा म्हापश्यान हे हांवें पयसान विचारलो, कित्याक CM त्या डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो चॅरमॅन. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्री डिझास्टर वर्क्स आसता आनी पोस्ट डिझास्टर वर्क आसता. प्री डिझास्टर वर्काचे हितून झाडां कापपाचें काम, गटर क्लियर करपाचें काम, हे सगळे तितून येतात. म्हाका तरी दिसना हे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन म्हापश्यान केन्ना एकूय स्टेप घेतला, जावं पोस्ट कितें नॅचरल कॅलॅमिटी जाली जावं पयलींच. आमी झाडां कापपाक 3 वर्सां पयलीं मागलेलें, अजून झाडां कापूंक जायना. तेच ब्रांचीस सगळे पडोवन मागीर सगळे ड्रेनान शिरकातात आनी फ्लड सिट्युएशन क्रिएट जाता. आमचो आमदार, आमची चेअरपर्सन आतां कालच्यान हें सिट्युएशन जाल्यार कोण धुळेर शेळप्या ह्या एरियान कोण अजून विजीट करूंक येवंक ना. सकाळच्यान आमी लेबराक रावले, अजून पर्यंत एक लेबर म्युनिसिपालिटीचो येवंक ना. डिसिल्टिंगाचो कॉन्ट्रॅक्टराचो लेबर बसून वॉर्डान ना. अरे हे कोणें क्लियर करपाचें? एटलिस्ट तुमी टायमली जर जालें डिझास्टर तेज्या मागीर तरी तुमी डिप्लॉय करा लोक सगळी कडेन घालपाक. म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 3, वॉर्ड नंबर 2, वॉर्ड नंबर 5 ह्या सगळ्या एरियेन आतां अजून पर्यंत लेबर एकटो कोणूय नासता. आतां कोण रुलींग सायडीक आसा ते कावन्सिलर उलोवचे पासून ना तेंच्या वॉर्डाच्या इंट्रस्टान. आतां 3 नंबरान अजून पर्यंत हो आमच्या ऑपोजीट आहा तो 3 नंबरचो वॉर्ड, तेंच्या वॉर्डान आतां तें कन्स्ट्रक्शन जाता. कन्स्ट्रक्शन जावन तेंच्यांनी ड्रेन ब्लॉक केला. हे काडपाचें काम कोणाचें? तेजें काय भशेन, पण ते उलयत ना कोण. सो केन्ना आमदार येता हांगा आमी फावंडेशन स्टोन घालून गेला. 3 वर्सां जालीं ते फावंडेशन स्टोनाक घालून रावन. आतां नाल्लाच्या वयर तेंच्यांनी ट्रान्सफॉर्मर घातला, उदीक वयतलें खंय हें तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय. फक्त आमकां कोण लोकल कोण कावन्सिलर आहा, आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक रेडी आहा, पूण ऑफिसर कोण आयज आमचे इंजिनियर कोण ना, PWDचो कोण मदींच ना. हे फक्त तुमी सिमीट घालपाक आनी फावंडेशन स्टोनाचें इनॉग्रेशन करपाक तुमी येता, नांवां तुमची घालपाक. आयज साफसफाई करपाक तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेंचें नांव घातलें थंय फावंडेशन स्टोनान त्या मनशान येवन करून आयज साफ करून दिवचें तें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.